ओके आयची मीटिंग आशिल्ली फिशरीजाच्या इशूचेर कितें जालें डिस्कशन? आयज आमी DIG कोस्ट गार्ड आनी कोस्टल पुलिसाची मिटींग आपयल्ली आनी जे पळय जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन कंप्लेन करता तेज्या खातीर आपयल्ली. कोस्ट गार्डांच्या म्हणण्या प्रमाणे ओपन सी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणजे करप तेंचे तशें कांय ना. पूण तरी पूण आमच्या फिशरमॅनाच्या इंट्रस्टान गोंयांत आमच्या लोकांकूच करचो. आमचो कोस्ट ल्हान आहा एज कम्पेर्ड टू महाराष्ट्र आनी कर्नाटका. ते आमच्या लोकांक सारकें अशें मेंटेन करपा खातीर आमकां आपयलें, तेजेर डिस्कशन केलें. ते रेडी जाल्यात सपोर्ट करपाक कॉर्डिनेशन करून आनी तेंच्या सांगला की तुमचे बोटी बिटी दिया आमकां कम्युनिकेशन करून आनी वील सेफ गार्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल फिशरमॅन. सो तांकां इक्विपमेंट ती कोस्ट गार्ड बोटी जाता बेगान जाले सी तेंचे कडेन कोस्ट गार्डाची व्हडली बोट आहा 12 नॉटिकल मायल्सान आनी तेंचे कडेन धाकटे बोटी आहा की 5 नॉटिकल मायल्सान. कायद्या प्रमाणे 12च्या भितर तांकां येवपाक तसो ना. पूण तेंचे कडेन ते प्रोविजन आहा ते लोकल तांकां एसिस्ट करपाक. कोस्टल पुलीस आहा तांकां एसिस्ट करपाक आमकां डिपार्टमेंटाक तांकां ऑथॉरिटी आहा. येवंक ना अशें ना. पूण डायरेक्ट तेंच्यांनी तेंच्या हितून घेतल्या शिवाय कन्सर्न घेतल्या शिवाय तेंच्या कडेन ते येत तेंच्या पूण ते करतले. आनी क्वेश्चन म्हाका इतलो ते भायल्या जिल्ल्यासान इलिगल फिशींग जाता म्हणून ते इतल्या कितें इलिगल म्हणून पयलीं इलिगल आमी म्हणटा पूण खरेंच इलिगल काय ते पळोवंक जाय. पूण आमचें इंट्रस्ट कितें आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सेफगार्ड करप. तर तेंच्या हेज्या प्रमाणे तांकां मातशें बरे दीस येवपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट करप. सो आमच्या एका भुरग्याक कडेन आतां कर्नाटकाच्या पुलिसांनी आपयलो पळय कितें इश्यू जाला म्हणून. सो तेजेर आतां कशें करतले? सी तें टॅक्निकल लिगल कितें आहा पळय तें हांव सांगूंक शकना. आपयला कित्या खातीर आपयला कितें केलां दॅट इज सेपरेट पार्ट. पूण हांव स्वता कर्नाटका डायरेक्टर ऑफ फिशरीजा कडेन उलयलां आनी तेणें सांगलां जर तुमचे कडेन बोट आहा बोटीचो नंबर दिया आपणा फोटो दिया आमी एक्ट करता. आनी आपणांनी सर्क्युलर काडला त्या लोकांक सगळ्यांक सावंड केला की तेंच्यांनी गोवा एरियेन वचप ना. जे कोण आतां गोंयच्या वॉटर्सान येता 5 नॉटिकल मायल्सा भितून जे ट्रॉलर्स येता बुल ट्रॉलर्स तांकां बीन तुमी सीज करतले अशें सी बुल ट्रॉलिंग इलिगल. फिशींग केलें तेंच्यांनी ती येवंक जायना करूंक जायना म्हणून आमी आतां फुडें आमचे बोटीक एक कशी वेवस्था जाता ती पळोवन पूण एक्शन कितें तशें घेतले जे बोटी येतात भायले भितून धरल्या उपरांत एक्शन जाता म्हणून आतां फोर्स तयार केला न्ही. आनी बोटी कोस्टल पुलिसां कडेन बोटींचो शॉर्टेज आसा म्हणटा ते होम डिपार्टमेंट आहा. पूण हें सारकें की भायल्यो बोटी येतात त्यो खंयच्यो बोटी आमच्या म्हणटा आनी हिंगा इतल्या लागीं इलिगल फिशींग करता वो फिशींग करता म्हणजे सारकें. सी कितें आसा हांगा उलोवंक नको सांगूंक नको तुमी ते लोकांचें कितें म्हणणें तें अशें दाखयता की सद्दां येता सद्दां वयता. कालूय येयले काला म्हणच्यान हे पळय दर्यांचो फोटो येयलो कसो येता म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन सी रफ वेदर जालो चुकून ह्या वटेन येवचें पडटा त्या वटेन वॉट एवर इट इज. पूण इलिगल भितून येवन करता जाल्यार आमचे फिशरमॅन तांकां ब्लॉक करून धरता. 1-2 धरला लास्ट इयर. आतांय आमी सक्षम आहा तेंचे रेड मारून तांकां धरून वचपाक. सो आतां तुमचे कोस्टल पुलीस बरें आत्तां तुज्या फुड्यान कोस्टल पुलीस कोस्ट गार्ड आनी आमच्या डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतल्या कॉर्डिनेशन करून की आमी तें कशें करून तें बंद जावपाक जाय. आनी जो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची इच्छा आहा जर तांकां जाय कांय करूंक जायना तेज्या खातीर आमी केलां. ओके.